ये हम है, ये हमारी कॉमेडी है और ये जस्ट इमेजिन है. जस्ट इमेजिन. जस्ट इमेजिन. जस्ट इमेजिन. मित्रांनो, एक मिनिट हा. आयज म्हजें नाक चोनलां तरी तरी आसतना म्हाका कसलो तरी वास येता. एक मिनिट. कसलो तरी वास. कसलो वास हो. अरे अरे वो 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 तो वास मरे दर 5 वर्सांनी येता पळय तो. आफ्टर एवरी 5 years हो वास येता म्हाका. या आनी हो वास पळोवपाक बरो दिसता सामको. अरे हा, वो डांबराचो वास मरे. हॉट मिक्सिंगाचो वास. डांबर इज बॅक. डांबराचो वास म्हणजे इलेक्शनां सामकी तेकल्या आतां, लागीं पावल्या. जस्ट इमेजिन. जेन्ना जेन्ना येता इलेक्शनां, झटपट जावन पडतात कामां. नळाक उदक सोडटात दिसभर, दोळ्याक आमच्या पुसतात पानां. वयता थंय हॉटमिक्स रस्त्याचो घमघम. जातात रस्ते बरे टुळटुळीत. महिला मंडळांक डोनेशनां आनी साडयो म्हारगेल्यो सुळसुळीत. तांदूळ तेल दाळीच्यो पिशव्यो घरा घरान पावतात. ज्यांच्या कडेन पडल्या अशेच 8-10 कोटी, तेच मनीस इलेक्शनाक उबे रावतात. जेन्ना जेन्ना इलेक्शनां लागीं पावता, तेन्ना तेन्ना राजा जाता प्रजा. म्हाकाच वोट घाल म्हणून माळटात आमकां फाती. कप बड्डो पेट्रोल आनी खैराती. मनभर आमचेर मास चडयता. मागीर 5 वर्सां काडटात आमच्यो काती. जस्ट इमेजिन. हॉटमिक्स रस्ते म्हटले 11,000 22,000 करोडांचे रस्ते म्हटले काय आवर्जून सुदीन ढवळीकरांचें नांव सदांच घेतले गेले वयतले. अशे 1000 करोडांचे रस्ते सहज अशेच करपी सुदीन ढवळीकर आयज आपल्या पक्षाक फुडें व्हरपाक एक नवी वाट सोदता काय कितें, जाणून घेवया. नमस्कार. नमस्कार. सुदीन बाब, आमी एक सामके म्हत्वाचो प्रश्न आमी जाणून घेवंक सोदता की ज्या दिसा तुमी खूब खूश आसता, आनंदीत आसता, म्हणजे समजा इलेक्शन बी जिखले, त्या दिसा तुमी कशें सेलेब्रेट करता, म्हणजे कितें खाता? मिक्स भाजी. हा, ती चाय म्हटले काय मोदीजी फुड्यान येता. चाय म्हटले काय मोदीजी फुड्यान येता दोळ्या मुखार. तशें मिक्स भाजी म्हटले न्ही काय सुदीन ढवळीकर फुडें येवपाक जाय, अशें कितें करा न्ही, म्हणजे मोदीजी भशेन. पळय, हातूंत 3 गोश्टी आसा. 3 गोष्टी आय नो सद्या सामक्यो फामाद आहा. ये हम है, ये हमारी कॉमेडी है, ये और हमारे फटींग इंटरव्यू है. म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक विजय दिगंबर आणि रेजिनाल्ड एकठांय येयल्या मरे, जॉयंट जाल्या. म्हजो तांचेर विश्वास ना. आनी धरूं नाका, धर न्हू ते. सुदीन बाब, रस्तो बरो हॉटमिक्स केलो न्ही. सद्या आतां तेच चल्लां न्ही, इलेक्शन लागीं पावलां म्हणटच तेच प्रश्न येतात. रस्तो असो बरो हॉटमिक्स केलो, बरो रोलर बिलर भोंवडायलो, बरो हँडसम दिसता. सामको बरो टुळटुळीत दिसता, बरो एकदम म्हणजे वयर वयर सामको बरो लेयर तो. वयले वयर जरी बरें दिसलें, भितरल्यान भितरल्यान बेश्टे खडी आनी रब्बर म्हणजे फातर ते. एक पावस पडलो काय रस्तो गेलो व्हांवून. अशें पावस करूच म्हणटा स्वता. सामकें. हांवें पयलें दिवाळी लागीं पावली काय, तुमचे अशें म्हणजे नरकासुरा शिवाय दिवाळी जावं शकता आनी जावपाक जाय अशें प्रखरपणे तुमी मानतात? ना, हांव मान्य करना. माय गॉड, तुमीच फाटीं म्हणटाले की दिवाळेक नरकासूर आमची संस्कृती न्हू, नरकासूर बॅन करपाक जाय, आनी आतां इलेक्शनां लागीं पावल्या म्हटल्यार नरकासुराक तुमी तेंको दिता? ओपनली दी नरकासुराक तेंको. आमी दाखोवंक शकना. कारण कितें, म्हणजे रिजन कितें? आतां दिवाळीक टायम आसा, पण तरी हांव तो एक प्रश्न म्हाका खूब वर्सां जालीं असो पडटा म्हाका. दिवाळी लागीं पावली काय नरकासुराच्या नांवान बोवाळ घालप, नरकासूर नाका, नरकासूर बरो न्ही, बॅन अशें. कितें कारण अशें करपाक? तुमी कित्याक अशें करता? लोक तुमचे कडेन येना. लोक तुमच्या कडेन येना म्हणजे? डोनेशन मागपाक मागीर लोक तुमच्या कडेन येना. अरे हेका ऑलरेडी नरकासूर न्ही, मागीर डोनेशन कितें मागतलो? व्हेरी स्मार्ट, व्हेरी स्मार्ट. सुदीन बाब, तुमच्या पक्षाची चड वाट दिपकानूच लायल्या.
हे सामकें 101%. दीपक म्हणजे दीपक पावसकर म्हणटा तो पक्ष बी सोडून गेलो पळय मदीं आनी कितल्या ते प्रॉब्लेम थंय म्हणटा. आता अजून म्हजे विशीं कोणूच कित्याक उलयना, तांच्याच विशीं लोक कित्याक उलयता. आतां सुद्दां सुदीन ढवळीकराक CM जावपाची मुख्यमंत्री जावपाची उमेद आसा आयज सुद्दां. म्हणजे आतां ताजेर अर्थ ना उलोवन. कित्याक करतना न्ही आयज जरी तशें दिसना पण फुडें तूं CM जावं शकता न्ही. हाजे फुडें तें जावचें ना अशें म्हाका दिसता. लेट्स बी पॉझिटिव्ह सुदीन, लेट्स बी पॉझिटिव्ह बट नॉट कोवीड. आमचे जण KGF 2 आतां येवपाचें आहा पळय, रावल्या लोक सामके. KGF 2 हे पिक्चर थिएटरान हें आमकां पळोवचें पडटलें सामकें. आनी कितें कितें मोबायलार अशें अशें करून पळोवपाचें आनी दोळे फोडून घेवपाचे. सुदीन म्हाका एक सांग, आनी एक प्रश्न खूब वर्सां म्हाका पडटा, तुजे आनी रवी नायकाचे राजनैतीक संबंद एक्झॅक्टली आसा तरी कशे, म्हणजे कशें कितें सांगतलो तूं. ताका एक बेस्ट आमचो कोंकणीत शब्द आसा, आपाय लिपाय म्हणटा ताका. आपालिपा खेळटा तुमी. आपाय लिपाय तुमी आपालिपा खेळा पण लास्टाक मागीर लोकांकूच टी पो करूं नाका म्हणजे जालें. Just imagine. पॉवर मिनिस्टर निलेश काब्राल दर आठवड्याक एक इलेक्ट्रीक मोटरसायकल घेता काय कितें न्ही. एवरी वीक आमी पळयता 8K 4K 3K मारीत आसता गाडयो घेवन. म्हणजे निलेश काब्रालाचो इलेक्शन स्लोगन बी असो न्हू मरे, एवरी वीक बायक इलेक्ट्रीक. नाजाल्यार ह्या फावटी तेणें बरो आटको बिटको मारून दाखयला आमकां, म्हणजे आपणाक गाडी चलोवंक येता अशें दाखोवपाक सोदता. फाटल्या फावटी आमी हें केल्लें न्हू, आतां बरो टर्न बीन मारला कळ्ळें. पण म्हाका सांग, आतां एसेंब्ली इलेक्शन 10 म्हयन्याचेर येवन तेंकलां. अशें आसतना हे स्टंट करप गरजेचें, हे स्टंट करपाक जाय. कित्याक करपाक जाय सांग असले स्टंट. आं एकदां निलेशाक बेश्टेच म्हटलें रे, काब्रालाक रे फकाणांनी, आयुश्यान वयर वयर सरा सदांच. सिरियसली घेतलें मरे ताणें. हो खांब्यार वयर वयर चडपाक लागलो, वयर वयर सरपाक लागलो. न्ही न्ही निलेश खांब्यार चडलो तें बरें आहा कळ्ळें. तेणी खरच काडली काय खबर ना, पण आमकां हांगा शेळो घाम मात काडलो हें मात शुअर. Just imagine. नमस्कार विजय. आयज हांवें डिसायड केलां की आय वील नॉट आस्क यू एनीथींग अबाउट सोरो. विस्कीचेर तर हांव एक सुद्दां प्रश्न विचारपाना. बरें न्ही रे तें, परत परत कितें उगीच एवरी टायम. But I am okay with it. नो यू आर ओके विथ इट, बट वी आर नॉट रेन सुप्रीम नो. ह्या दिसांनी कित्याक जाल्यार सोऱ्याच्यो गजाली केल्यारूच हांव टायट जाता गजालीन आयकोनूच. आनी कशें आहा की जस्ट इमॅजीन ह्या कार्यक्रमान खूब म्हजें टोळें उडयलां, म्हजी कातर भाजी खूब केल्या. चिली पळय तशें ना. म्हाज्या साद्या सुद्या प्रश्नांक तुमीच कित्याय कितें जागो दितात मरे तुमी. मागीर हांवें कितें करपाचें. ते आनी दुसऱ्या भशेन कित्याक सांगता. 1984 85 1984-85 ह्या वर्सा जेन्ना दूरदर्शन आसलें पळय, तेन्ना एक दूरदर्शनाची एक सिरियल येताली विजय, हमलोग म्हणून. आतां हमलोग जर आमी कोंकणीन काडली जाल्यार कितें नांव दिवपाचें.
चित चित बरे चित. बरे लोक. हिंदीन हम लोग आणि कोंकणीन बरे लोक. बरा हे तुवें तो व्हिडिओ पळयला हाली खूब व्हायरल जाला पळय. ये हम है ये हमारी पावरी हो रे पावरी. ते चली व्हिडिओ ते पावरी. ते उगीच हे करतात कितें ते वैसे पावरी पावरी बावरी हो गई है पावरी करके. ओनू तुवें पळयला मरे कितें चल्ला रे. पयर पावस पडला फेब्रुवारीन आतां. ओनू उर्राकाची वाट लायता दिसता पावस खंयच्याय टायमार. अशें दिसता. अल्कोहोलाचेर डिस्कशन नाका प्लीज. सॉरी याद दवरया. विजय बाब एक काम करया आमी अल्कोहोलाचेर उलोवचे पेक्षा न्ही कितें तरी अशें म्हणजे अशें रे फिटनेस हेचेर उलोवया. म्हणजे आय वॉन्ट सिक्रेट ऑफ फिटनेस. टेल मी हाव डू वी गेट फिट. म्हाका फिट जाय. So that will be explained by Kiran. He is looking after that. Why Kiran? Okay, because it is all about being fit. फाटी तुवें आमचे हे पळयल्ले गोवा मडको महामंडळ स्थापन जाल्ले पळय ते. नंबर लागत ना खंय कोणाक. सगळे सब माल अंदर. हे कितें आणि कसो नंबर लागतलो ते महामंडळच फटींग मरे इमॅजिनेशनांतले. नंबर कसो लागतलो. तरी गोवा मडको महामंडळाच्या त्या मिटिंगेची याद म्हाका अजून सामकी येता. म्हणजे आनी तुमकांय बीन जर खबर ना जाल्यार तुमी पळया गोवा मडको महामंडळ म्हणजे कितें तें. जस्ट इमॅजिनाचो एपिसोड नंबर 4 पळया. तितून पळया गोवा मडको महामंडळ आमच्या प्रुडंटाच्या ऑफिशियल यूट्यूब चॅनलाचेर आसा. जस्ट इमॅजिन एपिसोड नंबर 4. अरे हांगा हांव मातसो ह्या एडीक त्या एडीक उलयता म्हटल्यार तुमी आपलें काम करून घेतलें मरे न्हू. इंग्लंड वर्सीस इंडिया सेकंड टेस्ट मॅच. इंग्लंड म्हणटा चेन्नय पीच इज नॉट फिट फॉर टेस्ट म्हणून खंय ते हारले खंय. इंग्लंडाचेर पडली खंय आपल्याचेर. गेम पडली काय कोणाक ना कोणाक तरी ब्लेम करप. आणि प्रायम मिनिस्टर आमचो प्रिवियस गव्हर्मेंटाक ब्लेम करता. ब्लेम गेम चालूच आसता रे. फाटीं तूं पळोवंक ना मायकल लोबो अशेंच तेणी केल्लें मरे याद ना. तेणी तें म्हटलेलें पळय मायनींग पर्रीकाराच्या टायमार स्टॉप जाला ताका ब्लेम आनी ही इज रिस्पॉन्सिबल. आतां पळय कोंतान हे मायकल म्हणटा म्हणून मायकलाक 12व्या नंबराचेर हाडलो. आतां दुखलून मातशें एक डॅश मारल्यार मायकल गेलो. इतल्याचेर आहा मायकलाची स्थिती. कळ्ळें तुका न्ही. किरण पळय बरो तांबडोच जाता न्हू हांसतना हांसता. पण विजय बाब आयज तुमी हांसता पळय तुमकांय BJP गव्हर्मेंटान मिनिस्टर आसतना असो डॅश मारलेलो तेन्ना तशें कित्याक जालें. थँक्यू. Just imagine. सिंधुदुर्गान टुरिझम पॉवरफुल जातलें अशें CM प्रमोद सावंत हांणी म्हटलें मरे बाबू. तो खंय कितें उलयता तो खबर ना. म्हणजे गोंयान तुज्या अंडर टुरिझम सामकें डावन जालां अशें CM म्हणपाक सोदता काय कितें. तो समजता गोंया भितर आपुणूच हुशार म्हणून आनी कोण हुशार ना. बाबू कोणाकूय अशें रे तूं फणी किंवा डिस्पीस घेवन मातशी फाट खाजोवपाक लायता तेन्ना टिपिकल म्हणजे अशें रे तेन्ना खंय खाज येता एक कडेन आनी खाजयता दुसरी कडेन. सामकें हर एक बार अशेंच जाता मरे. Just imagine. बाबूश तुका मंत्रीपद मेळटा खंय खरी खबर. मंत्रीपद मेळ्ळें जाल्यार 8 म्हयने पुरो तुका. काम करपाक 8 म्हयने पुरो काय म्हणटालो हांव. हय म्हणटा काय ना म्हणटा तेच कळना. आनी परत विचारपाकूय भंय न्ही रे म्हणजे अशें फाटीं फुडें येता मातशें भिरांची. बाबूश लॉंग पेंडींग म्हापशा बस स्टँड आहा पळय तेजें काम आतां सुरू जालां खंय. वॉट डज दीस मीन. Election just round the corner. ओके इंडिया इंग्लंड सिरीज सध्या चालू आहा क्रिकेट. वॉट आर युअर प्रेडिक्शन्स फायनल. It will be a clean sweep this time. बाबूश खंयचोय प्रश्न विचारल्यार जाप दिता पण मंत्रीपदाचेर प्रश्न विचारल्यार जाप दिना. सो लेट्स नॉट ट्राय अ लक टू हार्ड बिकॉज इज बाबूश मोन्सेरात. सो ओके बरें. वास्को म्युनिसिपालिटीन कांय दिसा पयलीं हाय वोल्टेज ड्रामा
करूंक ना म्हणून आम्ही अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टराक निषेध करता. येस. मिलिंद नायकाच्या फोटवांचे तोंड काळे केल्लेले आसा पळय ते आमी पळयलाच. पण नोट करपा सारकी गजाल अशी की कोळसो घेवन तशें म्हणजे ब्लॅक करतात. आमी बायलांनी केला, आमी कोळसो घेतला न्ही. आय लायक दॅट इंटेन्सिटी रे ऑफ दॅट बायलांची इंटेन्सिटी, द वे दे वेर ब्लॅकिंग द फोटो न्हू. पण हाच्या फाटल्यान न्हय संकल्प आमोणकर आहा हें आमकां शुअर दुबावत ना. एबय मरे दीस इज द प्रूफ. वास्को म्युनिसिपालिटीन टेम्परेचर बरोच वाडलेलो. बायलां मोर्चा बी काडटा तेन्ना तेंच्या हाताक सापडोंक जायना, मेलो तूं. आनी सापडलो जाल्यार मागीर ओ माय गॉड. कॅन यू इमॅजिन की मायकलाची कितें हालत जाली आसतली. एक तर ट्रॅफिक सिग्नल पडना आनी दुसऱ्या सायडीक बायलांचो मोर्चा काँग्रेसीच्या गाडयेचे हारशे बडयता. ओ माय गॉड, म्हाका खरें कितें कसल्या सिट्युएशनांतसून भायर सरला रे मायकल त्याचा. सावंताक इतलेंच सांग, प्रमोद सावंताक इतलेंच सांग, म्हजी एक विनंती आसा म्हूण सांग महिला अध्यक्षाची आनी महिला काँग्रेस बायलांची. आयज आमकां 3 गाडयो लोकवन पात्रांव पेट्रोल ना म्हणून पेट्रोल स्टेशनाचेर हाडपाक पडले. तांकां मातशें सांग 85 रुपीज. बीजेपीन कितें सांगिल्लें, बहुत हुई पेट्रोल और डीजल की मार अब की बार. परिकराची विकसित धोरणा म्हजी मेसेज तुझो सरकार प्लीज पास माय मेसेज, प्लीज पास माय मेसेज टू प्रमोद सावंत एंड ऑल द बीजेपी. आमकां जाय पेट्रोल सावय आमकां जाय. इतलोच डिस्टन्स उरलेलो, इतलो म्हणजे प्रतिमा खुतीनाचो हाता मदीं आनी मायकलाच्या गळ्या मदीं. Just imagine. आयज तुमकां कॉर्पोरेशन लेवल, म्युनिसिपालिटी लेवल पॉलिटिक्स कशें आसता तें म्हणजे हांव तुमकां आयज दाखयता प्रात्यक्षीक करून, प्रॅक्टिकल म्हणजे कशें चलता. मेन लिडर आसता म्हणजे MLA, तो केन्ना असल्या बारीक सारीक कामांक केन्ना आपल्या आंग दाखयना. मेन लिडरा सकयल सदांच एक आनी एकटो आसता, ताका चेअरपर्सन म्हणटा. तो सदांच ह्या कार्यक्रमांत आसता. दुसऱ्याच्या खानार बंदूक दवरून गुळी मारता हें आमी आयकलां. पण दुसऱ्याच्या खानार हात दवरून आपले बूट चेंज करप हे तुमी आज पळयतात. येस, ही इज कॉल्ड चेअरपर्सन. आतां ब्युरोक्रेट्स आसता पळय ते कितें आहा, ते आपले आपले ओन आत्मनिर्भर, ते आपल्या हेजेरूच काम करता. मातशें तांकां बँड जावचें पडटा केन्ना केन्ना, जस्ट बँड. पण एक्झिक्युटीव इज वर्क. लिडर येतले वयतले पण ब्युरोक्रेट थंयच उरतले. मागीर टर्न येता ती कार्यकर्त्याची. कार्यकर्त्याक बाबड्याक सदांच बॅलन्सिंग एक्ट करचो पडटा, हांगा असो करून. कार्यकर्ता इज आत्मनिर्भर, ताका कोणाच्या खानार हात दवरूंक मेळना. Just imagine. फाटल्या म्हयन्यान जी असेंब्ली जाली त्या असेंब्लीन रवी नायकान विटयलें सामकें, तें तुमकां सगळें सांगलें हांवें, तें परत सांगिना. PWD मिनिस्टराक तेणें एक म्हटलेलें पळय याद आसा, केन्ना गेल्लो 12 केन्ना 12 वर्सां तूं पावलो थंय? हांव जवळ जवळ 2017 हांव पावलो. 12 पावलो मरे तूं? 12 पावला. आतां रवी बिंग रवी तो आनी PWD मिनिस्टर फाटीं एका सुवाळ्याक फोंड्या एकठांय आसलेले. तेन्ना रवी नायकान उगडासान सामकें उगडास काडून पावसकाराक क्लियर केलें की ते 12 म्हटलेलें पळय तें कितें तें. पळय रे तुका 12 म्हणले 12 काल न्हू 12 म्हणजे 1912 लोकांनी तरी 12 धरले वायरस केले मोबायलाचेर. हय हय हांवें म्हणलें कितें म्हणजे तो म्हणटा 18 काय 19 आपण पावल थंय म्हणून एक लक्षांत धरात. ते तुमी ते कितें घातल्या ते मातशें चेंज केला जाल्यार फाटल्या थंय हितून घालया खंय ते ह्या सवाराक बांदलेलें आसा पळय थंय दवरल्या कित्याक फाट करून
भुरगीं भितर सरला तर फाटल्या पळयता तर भंय दिसता ती भंयना परत भुरगीं भंयना कित्याक फाटली सायड फुडली सायड बरी आसा फाटली सायड पळय तरी फाटली सायड बरी पडल्या तांकां कितलेशे लाख रुपया मोडल्या एका कोटी. तुम्ही म्हणटा हांव एक बरो एंटरटेनर, थँक्यू. आनी पण रवी नायक इज द बेस्ट एंटरटेनर. हांव सांगता तुमकां, गोंयचो तमाम कॉमेडियनांचो प्रोग्राम एका सायडीक आनी रवी नायकाची फक्त 5 मिनटाचें भाशण एका सायडीक अशें. आनी हांवें आयकलां आमचो सेक्रेटरी सुद्दां तो बरो आसा, गोड तो. हय गोड म्हणजे कामां बी करपाक फास्ट सारको आनी गोडूय तो म्हणजे तें गोड आवडटा. म्हणटरीच हे आमी हांवें तुमकां कितें आसयल्या वदोवचे आनी बेजार आशिल्लें तुमी सेम येयना म्हणून हाडलें. उपयोग पडटा तशें दिवचें तें अशें हें बरें गोश्ट केलें. म्युन्सिपाल्टी दिलें हें केलें उरलें जाल्यार आनीकय दी आमकां. आमचे कॉलेजी थोडे कंप्युटर जाल्यार तेवूय दी भुरग्यां खातीर हांव म्हाका नाका भुरग्यां खातीर. आनीक हांगा ह्या पंचायतीचो आमचो सरपंचूय बरो एक्टीव आसा. हय सारकें सारकें पंचायतीचें म्हणजे तुका मागना तें पंचायती लोकांक उमेद येयली ताका काम करपाचें ताका दी कितें. एका सायडीक रवी नायक आजून पळयतलो हळू उलयता, मौसार उलयता सारको. हळू हळू उलोवन तो म्हणजे आसयता लोकांक आसयता. जाल्यार थोडे अशे राजकारणी आसात जांकां हाय वोल्टेज स्पिकर म्हणटा, हाय वोल्टेज कळ्ळें, डायरेक्ट तेंचे 440 वोल्ट सामके एकदम तशें मेजून काडले जाल्यार 2 जाण सामके कशें दिसता रे सामके 2 जाण हाय. पण ते दोगा भितरलो चड हाय वोल्टेज कोण, चड शिरो टायट करून कोण उलयतात ते आजून हांव डिसायड करूंक पावना. सो ते तुमी म्हाका सांगा की हू इज द मोस्ट हाय वोल्टेज स्पिकर हियर, जो शिरो टायट करून उलयता, हू इज इट? कोपावले आंदोलन करता नाही कळ्ळें, इलेक्शना वयल्यान दिस्त करूया. ते जाणा कितें करपाचें, पयशांची रास उडयतात ते. आनी आमच्या तरणाटे आमची बायलां स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप्सांतली ही मिंदगी जातात आनी सरसकट मतां दितात आनी हें करतात. त्याच राक्षसांक निवडून हाडटात परत. केन्ना तरी 70 ह्या दोगांकूय पिता पुत्रांक धांवणयत काय म्हणून केन्नाय गट्स आसा काय म्हणून ह्या 70 हे करूंक जाय. हे केल्या शिवाय कळना. आणि आता दिगंबर कामत. आज गोंयांत जर खरी गरज आसा परत एकदा क्रांतीची मेसेज या ऐतिहासिक मैदाना वयल्यान सगळ्या गोंयकारांक दिवपाची आज गरज आसा की गोंयच्या लोकांच्या माथ्याचेर गोंयच्या लोकांच्या अगेन्स्ट कांयच तुमी थोपपाक जायना. वय कान फोडले रे बाबा सामके. मित्रांनो सध्या म्हाका कांयच आयकपाक येना, कानान सामको कू असो नॉन स्टॉप आवाज चालू आसा. कान सारको जाता म्हटल्यार न्ही तुमकां हांव एक काम करता, फुडल्या आठवड्यान मेळटा. फुडल्या आठवड्यान मेळटा विथ न्यू इमॅजिनेशन, न्यू कॉमेडी. तो मेरेन मोग आसूनी म्हणटा. आगो ते खोबरेल तेल हाड गो मातशें. Just imagine. Just imagine. Just imagine.